आयज जो गोंयचो एक सामको म्हत्वाचो दीस आसा तो म्हणजे क्रांती दीस, रेव्होल्युशन डे. क्रांतीची जी सुरवात आसा ती गोंयांत सुरवात जाल्ली आयच्या दिसा. गोंयभरांत खुबशे क्रांतिकारी आसा आनी अजून आमचे जुलियो मिनेझीस दोतोर जुलियो मिनेझीस आणि राम मनोहर लोहिया हे 1930 वर्साक जर्मनीक शिकताले आणि तेन्ना ताची वळख जाली. त्या उपरांत जेन्ना ते आपल्या गांवांत पावले, आमचो राम मनोहर लोहिया त्या इंडियन रेव्होल्युशनान भितर मिसळ जालो. 1942 वर्साक जेन्ना तेका ह्या रेव्होल्युशनाक लागून भितर उडयलो आणि तेन्ना तेका सोडलो. 1942 ह्या वर्साक तो ह्या रेव्होल्युशनाचो हिरो जालो आणि तेन्ना तेका दिसलें की आपण थोडो ते विसव घेवचो, एक 8 दीस विसव घेवचो. आणि ह्या विसव घेवपाक लागून तेणें कितें केलें की धर्तरे वयलो स्वर्ग अशें म्हणून गोंयाक वाखाणटाले. आनीक तेणें चिंतलें की आपण गोंयाक येतलो आनीक आपणाचो जुलियो मिनेझीस हो फ्रेंड आसा तेंगेर आपण एक 8 दीस रावतलो. आनीक अशें म्हणून तो ओसोणे येयलो. आनी जेन्ना तो ओसोणे येयलो तेन्ना गोंयचे जे क्रांतिकारी आसले तांकां तेजो वास लागलो. आदोगाद दोतोर, इंजिनियर, व्हडले व्हडले मनीस ताका मेळपाक आसोलना तेणी गर्दी केली. ही खबर एवाग्रो जॉर्ज हो तेन्नाचो हेरल्डाचो एडिटर हेका वास लागलो आनी तेणें कितें केलें, हेरल्डाचेर एक धाकली बारीक फॉन्टान एक मॅसेज छापली की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो गोंयांत पावला. ही खबर जेन्ना पेपराचेर छापली तेन्ना सगळ्याक बोवाळ पडलो. बोवाळ पडोन ओसोण्यास लोकांची सामकी गर्दी जावपाक लागली. तेन्ना ह्या रेव्होल्युशनाक वांटेकार जाल्लो आमच्या मदलो गोंयचो मनीस जो चरख्याच्या नांवान लोकांक क्रांतीचेर शिक्षण दितालो तो म्हळ्यार बाब पुरुषोत्तम काकोडकर. तेणें पुरुषोत्तम काकोडकराक आपोवन हाडलो. तेजे कडेन विचारलें की हें रेव्होल्युशन मुखार व्हरपाक तुका कितलो तेंप लागतलो. तेणें सांगलें की आपणाक आनी 6 म्हयन्याची तरी गरज आहा. त्या टायमाक डॉक्टर राम मनोहर लोहियान कितें म्हणलें की तूं 6 म्हयने कित्याक जाय, 6 दिसां भितर आमच्यांनी करूंक जायना. तेन्ना पुरुषोत्तम बाबान ताका सांगलें की 6 म्हयने तूं म्हणटा जाल्यार आपण आसा तुज्या बरोबर, पूण आपणा बरोबर जे भुरगे आहात तांकां आपण तयार करता, तांकां आपण सांगता की आमी सगळ्यांनी उडी मारया. आनी ही जबाबदारी डॉक्टर राम मनोहर लोहियान तेजेर सोपयली. आनी तेन्ना ही चळवळ जातली तेन्ना एक गजाल घडली. मडगांवचे जे मडगांव एक मिटींग जाली जी सादारण 15 तारखेर जुनाच्या 15 तारखेर मिटींग जाली. आनी हे मिटींगेक तेणी थारायलें की आमी गोंयांत एक क्रांतीक सुरवात करपाची गरज आसा. रोखडीच 16 तारखेर मिटींग जाली आनी 17 तारखेर तेणी पणजे मिटींग केली. पणजे मिटींग केला तेन्ना सगळोच बोवाळ जालो. आनी 16 तारखेर 18 तारखेर जुनाच्या 18 तारखेर त्या वर्साक 1946 तो दीस आसलो मंगळार. ह्या दिसाक ते एका पेट्रोल पंपाचेर जमले
त्या जाग्यार तेन्नाचो जो पुर्तुगेजांचो अधिकारी आसलो तेणें ताका पिस्तॉल तेकयलें राम मनोहर लोहियाक. तेणें तें दावे हातान अशें कुशीक काडलें आनी सांगलें जरी तर तुवें पिस्तॉल उबारला तेजो फार सुटलो जाल्यार गोंयांत कितें घडटलें तें खबर आहा. म्हाका उगडास येता जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या नात्यान वावुरता आसतना तेन्नाय त्या काळात ते जे रेव्होल्युशनरी आसले तांकांय लोक अशेंच म्हणटाले हें कितें रे हें कितें करतले हेंचे कडेन कितें जाता हेंचे बरोबर वचत जाल्यार आमी मुक्त जावपाक पावतले आमी ब्रिटिशांक आमी त्या पुर्तुगेजांच्या तावडींतल्यान सुटतले अशें नेगेटीव उलोवपी भरपूर लोक आसलो. पूण जेन्ना राम मनोहर लोहियान एक डिसिजन घेतलें आनीक आमचो जुलियो मिनेझिसान ताका आपलो सांगात दिलो तेन्ना जे अशे वांकडे जाल्ले माड जी वांकडी जाल्ली पेडां जे वांकडे उलोवपी लोक आसले ते उबे जाले आनीक मडगांवच्या ह्या एज्युकेशनाक सगळ्यांनी हातभार लायलो. ग्रुपाच्या ग्रूप लोक येतालो पुलिसाचेर पेज येयलो पुलिसाच्यान कांयच करूंक जायनासलें. तेन्नाच्या अधिकाऱ्यान जाता ते भाशेन सगळ्यांक अरेस्ट केले जाता ते लोकांक अरेस्ट केले. एक बायलेक जेन्ना अरेस्ट केली तेन्ना आनी कितल्योश्यो बायलो एक जाल्यो आनी आमकां अरेस्ट कर म्हूण बोब मारूंक लागल्यो. तेन्ना ह्या मडगांवच्या अधिकाऱ्यान ही खबर पणजे पावयली आनी तो सांजेचो वेळ आनी हें सगळें जाता आसतना रात जाली आनी तेणी तांकां फोनाचेर कळयलें की ज्या मनशाक तुमी धरल्या तितल्याकूय सोडून दिया सोडून राम मनोहर लोहिया आनी जुलियो मिनेझीस आनी हांकां तुमी पणजे हाडा. आनी तांकां सगळ्यांक सोडलें आनी हेणी सगळ्यांक सांगलें की तुमी थंड रावा तुमी तुमच्या घरा आसा पूण लोक घरा वचपाक सोदनासलो. लोक मडगांवाच रावतालो लोक तेंची फाट सोडनासलो आनी तेजे उपरांत तांकां पणजे गेले तेन्ना पणजे हो आवाज पणजे पावलो की तांकां पणजे हाडल्या. जशें मडगांव जालें तशेंच पणजे घडलें आनीक ह्या क्रांतीक सुरवात जाली. आनीक त्या दिसाक जे 18 जून जो दीस आसलो मंगळार 1946 त्या दिसाच्यान हो दीस आमी मनोवपाक लागले. आमी मनयता आसतना फकत हुतात्मा स्मारक हो रिव्होल्युशनरी डे इतलेंच मनोवपाचें ना. आमच्या काळजा मनान खरेंच त्या स्वातंत्र्य सैनिकाचे त्या लढ्याक जे सामील जाल्ले तेंच्या स्वप्नांतलें गोंय आयज आसा काय आमी गोंयांत काबार जाले. आयज आमचें गोंय खंय पावलां आयची गोंयची परिस्थिती खंय पावल्या. आयचो गोंयकार गिरेस्त जावपाचो सोडून तो कसो गरीब जायत वयता. जे अधिकार गोंयकारांक मेळोंक जाय आसले ते अधिकार आयज खरेंच गोंयकारांक मेळटा काय ना. ह्या सरकाराक मदीं आमी सामील जाले ह्या सरकाराक आमी निवडून दिले आमच्या वोटिंगाचो अधिकार आमी आमचो दाखयलो आनी तांकां निवडून हाडले. खरेंच आमच्या वोटिंगाचो अधिकार आमकां मेळ्ळा काय. आयज ह्या क्रांती दिसाक हेच प्रश्न दर एकल्यान आपणाक विचारपाची गरज आसा. इतल्या वर्सांनी आज परतून आमकां क्रांती करपाची गरज आसा काय. आनी आयज हो रेव्होल्युशनरी गोवन्स जशें आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे अध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगलां की 7 जाण एकठांय येयले आनी ह्या क्रांतीक सुरवात जाली. तेन्ना पुरुषोत्तम काकोडकर जरी गोंयांत वावुरतालो आनीक जुलियो मिनेझिसान ताका सांगात दिलो. राम मनोहर लोहिया हे पळोवपाक गेल्यार आमकां थोडेच मनीस दिसतात. ह्या थोड्याच मनशाच्या मिसार बाकीच्यांनी सगळ्यांनी मुखार व्हेले. आयज आमच्या गोंयची परिस्थिती आमी नियाळ करून दर एका गोंयकारान गोंयकार म्हणून जाण आमचे अधिकार मेळोवन घेवपाक आमी ह्या क्रांतींत सामील जातले. आमी आमचे अधिकार मेळोवन घेतले. आयज आमचेर ही परिस्थिती कित्याक बसत येयल्या हें आयच्या दिसाक आमी नियाळ करपाची गरज आसा. आनी जेन्ना आमी नियाळ करतले तेन्नाच आमचें गोंय आमचे अधिकार आमचें मनीसपण हें आमकां मेळटलें. आनी तेन्ना एकूच आवाज जातालो जय हिंद जय हिंद जय हिंद. हांव म्हणटा सगळ्यांनी जय हिंद जय हिंद जय हिंद.
सगळ्यांकडे ऐकला रेव्होल्युशनरी गोवन समोर यांची जी क्रांती आहा ती मनोजान सुरू केल्या आणि ती स्वताचेर सुरू केल्या आणि आमकां हें स्वत सगळ्यांनी मेळोन मुखार सरोंक जाय फुडें व्हरूंक जाय तर हांव मागता म्हज्या गोंयकारां थंय रेव्होल्युशनरी गोवन्सांक सपोर्ट करया फुडें सरया आनी आमचें हें गोंयान जें डिस्ट्रॅक्शन चालू आहा तें आमी आमचें गोंय आमची आयडेंटिटी सगळें सांबाळया देव बरें आज सगळ्यांक तुमकां हांव क्रांतीच्या दिसाची पयली दिता आनी ही क्रांती जी आमकां आमच्या पुर्वजांनी जी आमकां हे फ्रिडम जे आमकां दिले तेका लागून आमी तेंचो उगडास करून आनी आज आमी आमकां जे फ्रिडम तेमी दिल्ले ते खरेंच आमकां मेळ्ळो आहा काय हेजेर आमी नियाळ करपाची गरज आहा आनी आज जे आमचे पुर्वजांनी आमकां जे कितें दिल्लें तें सगळें आमचे लागीं आहा काय आनी तेंचें जें विजन आसलेलें गोंयकारांक राखपाचें गोंयकारांक गोंयकारपण दिवपाचें हें आज खंय ना खंय तें पयस जालो आहा आनी हें कित्याक लागून जालां जे आमचे पुर्वज आमकां फ्रिडम दिवन गेले आनी तेच्या उपरांत जे आमचे एडमिनिस्ट्रेशन तयार जालें आमचे जे पॉलिटिशियन आज आहा आज आमकां ते कितकोन त्रास करताय कितकोन आमचो अधिकार काडून व्हरोंक सोदताय जाल्यार आमी हेजेर चिंतपाची गरज आहा आनी जे डॉक्टर जुलियो आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हेमी जे आमकां कितें दिलां तेंचीच जी हे आहा क्रांती आहा ती आमी आज मुखार व्हरपाची गरज आहा फुडें व्हरपाची गरज आहा आनी आमचे गोंयचे पोरजेक तेंचो अधिकार दिवपाची गरज आहा सो तेका लागून हांव मागता आमचे सगळे गोंयकारां लागीं की हे क्रांतीन तुमी सहभागी जाय आनी ही क्रांती मुखार व्हरपाक आनी आमचें गोंय आमकां राखपाक आनी आमचें गोंय गोंयकारांचो अधिकार दिवपाक आमी मुखार सरया देव बरें करूं